Santa pelo partido de Alza, Wonderwall. माझे जिवीत वेगळेच असले आणि गाजा जातो सगळेच बदलले. एका दिसा म्हजो घरकार आमच्या बाईक घेऊन मोटरसायकलीन भोंवपाक गेल्लो आणि हांव बाबाचें ट्युशन घेतालें. तेन्ना म्हाका कॉल आयलो की म्हज्या घरकाराक मोटरसायकलीन एक्सिडंट जाला म्हणून आनी म्हजी दोनूय दोळ्यांनी गुड्डी जाली. आयसे गुण्णेक 25 वर्सां भरता. म्हज्या जिवितांत जायते गोश्ट त्रास आयले पूण हांवें देवा केन्नाच शिणोवप ना. पूण देवाचेरूच विस्वास दवरून हांवें म्हज्या दोनूय भुरग्यांक वाडयलीं. लंडनच्यान स्टीवनाक कॉल केला. तो तुजे लागीं उलोवंक सोदता. स्टीवनाचो कॉल? होय बाय. हॅलो बाबा स्टीवन, तू कसो आसाय आनी तुजें काम कशें चलता? आर्गा तुका जेजू, तुका प्रमोशन मेवला म्हणून आयज हांव चड खुशाल बाबा. पळय बाबा, तें सगळें मागीर पळोवचें. पयले तुजे भलायकेचो बरे भाशेन कुयदाद कर. देवाचो आशिर्वाद सदांच तुजेर आसतलो. बरें बाबा, ये बाय. नेबल, आयज तरी तूं खुशाल मुगो. तुज्या नवऱ्या कामाचेर प्रमोशन मेवला तुवें. तुज्या दोळ्याचें ऑपरेशन करून तुजे लागीं काजार जावन उपरांत तुका लंडन व्हरतलो तुवें. होय बाय. आयज हांव खूब खुशाल. आयज हांव खूब खुशाल बाय. आयज हांव खूब खुशाल. बरें, आयज कितल्याच वर्सांनी ह्या घरांत खुशालकाय आयली. जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख येता तेन्ना आमी देवाक शिणोवप फावना. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत सूख येता तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिवंक विसरूंक फावना. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका. माय खोटी गेम आहे तू. बाबा, तू सोरो पियेलाय बाबा. होय, हांव सोरो पियेला. तू केला तू नाही. सांगता लागून आनी इतलो सोरो पिवंक कारण कितें बाबा? माय तुवें आमकां एक गूट लिखून दवरला आनी आयज म्हाका 100 जाणां जावंकूच जाय माय. नाजाल्यार हांव असोच सोरो पियेतलो. हांवें तुका कितें लिपयलां बाबा? जाल्यार सांग माय. हांव पोसतो माय. ऑफिसार सगळें चालतात म्हाका. हांव पोसतो म्हणून. मोगी कित्याक आसा सांग न्हय. ना बाबा,
तुझे पाया पडतो बाबा हांव तुझे माय. पाया पडतो बरें आसा पळय हांव आनी सोरो पियोचो ना हांव तुका सत सांगतालें माय बरो उडकास आयलो म्हाका सकाळीं एजंटान कॉल केलो दुबय की व्हडले कंपनीत नोकरी आसा पळय रावपाचे जेवणाचे सगळे फ्री या बारमान म्हयन्याक पगार 1 लाख होय पूण किती बाबा ते 5 लाख मागतात पहिले 5 लाख दिवचे पडतात पळय आता इतले थोडं हांव खंयता जातलो कांयच कळना बाबा पैशाचे तू काय चिंती नाका पैशाचे किती जाता ते हांव पळयता होय होय बाबा कशें जालें बरें जालें ना बरें जालें I love you so much, baby. I love you too, baby. हांवें तुजो जायतो मोग करता. एक दीस म्हज्या जेवणासतना रावंक जाय. पूण तुका पळय नासतना रावंक जायना. वाह! किती डायलॉग माल बघे सारखे एक दिस विनासा रावपा जाता विनासा रावपा जायना बऱ्या डायलॉग बऱ्या हे? हा? तू कोण? आणि हांगा कितें करता? ना हांव न्हू एक धाकटेशे पिक्चर काडटा मुगे त्या पिक्चरान एक मोगा सीन आहा तेका लागून गार्डन येता आनी फ्रेंड्स आकोड मोग कोताय ती नाचना डायलॉग बी बरें दिता तुमी कापास बरें दिसता दोगांनी मडेली आमचे तू टेन्शन घे ना बरें दिसता तुमकां मोग करता तू पिक्चर काढता होय. जाल्यार तुझ्या पिक्चराचें नाव कितें? पिक्चरान ना बेईमान नवरो कर गो तुज्या पिक्चर. आमकां मात डिस्टर्ब करू नाका. कोणता तरी कोणता ऑफिसर जाल्यार ताची खबर सोड रूच ऑफ केलो तरी तुवें म्हाका सांगलेलें आयज एरोनाक मेळयता म्हणून जाल्यार कितलो वेळ जालो एरोन खंय पावलो हांव ताका मेळोक रावता होय होय. ताचो येवपाचो वेळ जालो. काम जातोच पयलो तो म्हाका हांगासून मेळूंक येता. उपरांत घरा येता. हा हो पळय एरोन आयलो. हाय बेबी हाय. तू कशी आसा हांव आतां बरें. तू जाणा कामाचे म्हणूच लागना केन्ना काय म्हणजे काम सोंपतेले आनी हांव तुका मेळोंक येतलो मग आशीत रावता कित्याक हांव तुजो खूब मोग करता आय रियली नो लव यू बेबी I love you too, baby. गोलमाल है भाई सब गोलमाल है बेबी तुज्या मोगार हांव सारको पिसो जाला तुज्या मोगा पासत हांव कितेंय करूंक तयार आसा म्हजो जीव पासून दिवंक हांव केन्नाच फाटीं सरचो ना Baby, म्हाका तुजो जीव नाका. म्हाका तुजोच मोग जाय. म्हाका फकत तूं जाय. एक दीस म्हज्या जेवणासतना रावूंक जाय. पूण तुका पळय नासतना रावूंक जायना. अरे ही डायलॉग उडोरीच ऐकलो आहे सेम टू सेम हांव न्हू एक पिक्चर काडलो मोगाचे तेका लागून गार्डन येता बुझा वय ते बेबी बदलतो ना बाबा हांव बेबी हो कोण हांव डायरेक्टर पिक्चर काडटा धाकटेशें ओके कॅरी ऑन आनी हो कोण तो म्हजो भाव. गोलमाल
है भाई सब गोलमाल है अरे तुझे जाना किती गोलमाल है काही पण सगळे पुष्पाने हे सगळे आता एक काम करता म्हणजे पिक्चरानं बेमान नवरो आणू ती बेमान नोकल करता त्या कॅरेक्टर चेंज जायत आहे म्हणून चलो सांगा चलो किस्सा बेबी ताशी खबर सोड बाय द वे तुझा आता भाव किती करता तो हांव बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन शिकता स्टॉक मार्केटात हांव वरांनी दूध इन्व्हेस्ट करता नाईस आणि लाखांनी जोडटा बेबी हांव कितें म्हणटाली तुमी स्टॉक मार्केटान इन्वेस्ट करून तुका जायतो फायदो जातलो कारण पळय मार्केटान नीव हो कुमलान जालोलो आसा आनीक ताका इन्व्हेस्टमेंट 50,000 आणि प्रॉफिट 1.5 लाख जाल्यार तूं आसा तो 1.5 लाख ओके बरें आसा पूण सद्याक आतां म्हजे लागीं 25,000 कॅश आसात उरलेले 25,000 हांव सगळें घालता कितें म्हणटा बरें बरें येवपाची कसलीच गरज ना हेरूच पळय मार्केटान नीव सिक्रेट आयलेली आसा सो तूं कामाक सायन डायरेक्ट जाला आसतलो न्ही सो आमी फ्युचर असो सिक्रेट मारूया चल तुजो टायम वेस्ट करता लेट्स गो तू वच हांव रावता तुका लेट्स गो काय वेस्ट करूया म्हजें नांव रोजी खंयच्याय चेड्याक करता हांव क्रेजी एक फावटी चेडो म्हज्या मोगान पडलो म्हणटच ताचें बँक बॅलन्स एम्प्टी तू कुठ्ठाले चप्पला राहून पणजेचं फूल पळून चिती ना काय कारण पणजेचं फूल कुठ्ठाले फुलावर जायचं पळीच असा केसो डायलॉग माल गो तुवें कुट्टाले फूल पणजे फूल पयस आहा डायलॉग बरी आहा पूण डायलॉगा मिनींग ना मिनींग ना मग रायमिंग आहा न्हू रायटिंग आहा पूण मिनींग ना पण डायलॉग बरो मला हांव डायरेक्टर हांव हिरोईन हिरोईन हांव हिरोईन गायना मुझे से एक्चुअली सोचना हुई ना तुम आपके पीछे ना गाता क्या गायना केसो डायलॉग मात गो तू माझ्या ए हॅलो चोय तू म्हाका मुगे पिक्चरा नाका आगो तू चड म्हारग आहा म्हाका तू म्हाका नाका म्हाका आगो चल तू म्हाका मुगे पिक्चरा हिरोईन जाली ओके चल तू काळे आहा पूण तुका मेकअप बरे करतलो फिगर स्लिम ट्रिम करतलो ओके तू मुगे पिक्चरा हिरोईन जाली ओके आमचो मुगे पिक्चर आमचो एक ती सीन आहा गो ती फॅशन शो कोताय ती इसको कैट वॉक कोताय कैट वॉक ओके अशें म्हाका तुगे कैट वॉक मान दाखय मातशें तुगे चॅक बरी व्हडली स्टोरी आली ती शॉर्ट करून सांगता सो मला 10 वर्सां आलो चोय तो म्हाका पोलिओ डोस जालो निमाणो तो मागीर बरें म्हाका घालूंक ना ते दोसा एश कोन जालें 9 वर्सांचे एश कोन आलो 10 वर्सांचे एश कोन जालें आमगे पयली हिरोईनी को ट्राय करता पळय कितें रे हांव हेड म्हाका ग्लो कागाय दिसता
आगे चल, वच चल. बाय. आम घेते ना का पैसे उलय न्हू पहिल्या पैशाचे ये बरे हो. पयस पयले किती पैसे घेतात चड घेणार रे हांव ओली 50,000 पुष्पे 50,000 जाले थोडे जाले कामार जातो पैसे म्हणून बाबा तू मेसेज आम काय वाटतंय काबार काबार म्हणटा तुम्ही जोड वयताय आम मागीर ते शिवताय किती उडून पडले झापा ना गो चड जाले. सायकले पेदाल मग ही घाल बिचारा थोडा बरं एक काम करूया तू बरे स्कीम सांग एक हेक्टराचे आणि एक हेक्टर फ्री ओके भावा हांव ट्रॅजेडी की लोकांवर ट्रॅजेडी करून वयता दुकान घरी करून पडताय डायलॉगाचेर ओय ट्रेजेडी किंग रोडता रोडयता. ओके ओके तुगे भाव म्हाका वय जाऊ साहेब ब्रदर कम इनसाइड Feeling something, something. Hello, honey bunny, toko toko. तुगे भाव जीवा देसेल गॅस तेगी स्टाईल ओ ट्रेजेडी पता ट्रॅजेडी लोक रोई करता तू असं वाटतो बा माझा तुगे तो डायलॉग मार चोता चेक कर मध्ये धोधन तू बघ किती आहे तुझून गेली मध्ये धोधन कोण धोलमात मी ना रे तो म्हणतो रे म्हजे घरकारी कित्याक तू म्हाका सोडून गेले की म्हजे घरकारी ओय उडते ओय होतारा आगे मुझ कामार जातो मग ओ होतारा आली सारख्या गायला मी पिक्चर चालताले कोण डायलॉग होईच का आ वय त्या आता याला आणि एक स्कीम देतो तुका ही स्कीम सारखी लायक देतो तुका चल आम्हाला तू किती सांगतले की सांग ते ऐकून तू एक तेचे नाव म्हणप ना म्हळे ती आमकां पैसे ओके आणि ती सांगा मुगे झाले ते नाव म्हणू ना न्हू जाल्यार आमी तुका फंड आसताय मुडच्या तू किती येतात आहे ना बुडवत ना ना बुडवत आणि ना. किती बुडवतात किती बुडवतात. ओके ना बुडवत ना ना म्हळे पैसे पडले आव ना किती ऐका बुडवतात हा मरे खासदार सुमार म्हाका मुगे गोवालो रे सुमार 85 वर्सांचो मुडची पास असला गो 85 वर्सां गोवा नाही आस्ते आस्ते आमरे मोगान जियेता रे एक राती गमर आम दोगांनी दोगेले बेडे छेडून दिदो गेले कितें सकाळ उठून चोयले कितें हाक्यान लोगो ना अरे हाक्यान लोगो ना म्हणटरी हांव चावले पीस खावपा पावले घोवा सुद्दां लागले घोवा मरे ते टॉयलेटी बॉक्सा असो दिलो टॉयलेटी फ्लॅशर असो दिलो तामी असो दिलो पेले असो दिलो वेगळे असो दिलो गो केसो नाही आगो आवटा गो की तुगे येदो सालो होतो तांबे असो पेल्ले असो बुडकुल असो येदो गो तुगे गेलो ना गो पेले तामी असो जायना ना म्हणे जाता जाता मागीर गो मेळटा रे हांवें ट्रेन बूक केली रे हांव 200 डब्याची घरांत तो आयली दोन डब्याची होय ट्रेनी बसोन मरे आनी घोवाक सुद्दां लागले हे रुमानी ते रुमानी पेटी पडटा सोफा पडटा हे हेंडा हेंडा आज 200 डब्या ट्रेन तू घरात आणि घरा भितरी सदीता दिसतो जाता जाय ना म्हणते ना जाय ना जाता 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 तेनी कोणी काय ना मध्ये आणि हेलिकॉप्टर बुक केलो डब 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 डाब डाब ने हेलिकॉप्टर दाबोतो नमे गादा येतो गादा येती तेती तो दिता मेदोना अरे किती सांगता हेलिकॉप्टर घरात काढू जाता ना म्हणते जाय जाता ना जाता कोणा सपोर्टा घेतला माझ्या आई रे भूमी मेळून ना रे अरे आम्ही खाला मध्ये का तरी ओळली बाय आलोली बाय थोडं घातल्या किती अरे गो बाय पडलो कॅश कपडे तर सलवार कर मोड 20 वर्षाचो होय मागे तो केल ना कोकोमन लिस्ट सोडनालो रे पसऱ्याचे नाव मऱ्या सॉफ्ट ड्रिंक स्ट्रॉ हे पास्तायचे त्याचे पॅकेट आणले आणि एक स्ट्रॉ गड तर मग या माहिती गो बरे स्ट्रॉ दर गेलेलो ते सांगता इस्रो दोन वर चढव जाता जाय ना म्हणे जाता 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 गो सागोन जा रे तू जाणा तो गो कोंडो पैशान पास वर्साचो कोंडो? तू
बाजार जाऊन लंडन वचो इतलेच बेगीन आणि कित्याक बाय बाय तुवें म्हजो जायतो त्रास काडला बाय तुवें म्हजे खूब त्रास काडला म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जायना बाय आयज अकस्मात हे बरी उलोवंक कारण कितें जालां बाय हांव पोसकें न्हू बाय सांग बाय हांव पोसकें तुवें खबर एरनाक सांगली तेन्ना हांवें आयकलोली बाय ना बाय तूं पोसकें न्हूय बाय बाय एरन त्या दिसा सोरो पिवन आयलोलो आनी तोय खबर म्हजे लागीं विचारूंक लागलो ताका लागून हांवें ताका फोट मारली बाय आनी जोरी तर तो परत सोरो पियेलो जाल्यार तो आपले जिवीत काबार करतलो बाय आनी खरें म्हणल्यार तूं आमच्या रोगताची धूव बाय आनी एरन मोजको बाय बाय तुय खबर एरनाक सांगो नाका ना बाय हांवें खबर एरनाक केन्नाच सांगची ना बाय केन्नाच सांगची ना बाय अजून एरन येवंक ना बाय तो आयलो पूण हांगाच येता म्हूण सांगून तो गेलो बाय बरें बाय हांव मातशें भितर वता हॅलो हॅलो. उलयता हांव डॉक्टर एगिमा उलयतां. हॅलो डॉक्टर सांग कितें जालें माय कशी आसा? माय माय आसा बरी माय कितें जालें हांवें मायचो चॅकअप आसा म्हणून सांगून कॉल केल्लो. माय पूण कसलो मायन आपली एक किडनी डोनेट केल्या. माय आपली कितें डोनेट केली माय अशें कित्याक केलें माय तुवें तुजी कितें डोनेट कित्याक केली माय तुवें मायची मुदी बी पळयल्या ड्रॉवरांतली ना माय हांवें पळयली ना माय तुवें तुजी कितें डोनेट केल्या सांग माय तुवें तुजी कितें डोनेट केल्या एरनाच्या दुबईच्या कामाक लागून एजंटाक 5 लाख दिवंक जाय आसले आनी कितले सबड जोडून हांव गोंयकार मारतेली बाय ताकाच लागून हांवें म्हजी एक किडनी विकली आनी डॉक्टरान सांगला मनशाच्या एक किडनीचेर जिवंक जाता म्हणून मायचो वालो कोणाचो न्ही करूंक जायना माय दी माय चल माय आमी भितर या यो बाय हॅलो बेबी बेबी कोण आहे हांवें तुमच्या लागीं 5 दिसांनी केस दिलेले न्हू होय आनी आतां भांगराची मुदी दिल्या मोठोच पूण ती भांगराची मुदी शेती करून दी तिचे 25,000 जावंकूच जाय आनी 50,000 तुज्या भावा लागीं स्टॉक मार्केटान इन्वेस्ट करूं पळय तू तशेंच कर ओके हांव तुका एकलो मेळटा चल बाय होय आता म्हाका देव लाग मेळटलो होय म्हाका आतां देव लाग मेळटलो Thank you.
ना कारण हांव पासून मोजे जिवीत अशेंच करून जियेता आज तुडू मोजे लागीन असल्या फाल्यां तुजे लागीन हांवें स्वप्नांत पासून शिकूंक ना म्हजे सगळे अशें घडटले म्हणून हाचे पयलीं हांवें स्टॉक मार्केटान केन्नाच इन्वेस्ट करूंक ना म्हाका म्हजी बेबी सांगलें आनी हांवें घातलें कित्याक हांव ताचो खूब मोग करता खूब विश्वास आसा म्हाका ताचेर बेबी हांव तुका केन्नाच फट सांगचें ना हांव तुजो जाय तो मोग तूं जें कितें करता तें म्हाकाच लागून आमकां काजारूय जावंक जाय अँड दीस इज फास्ट मनी बिझनेस बेबी केन्ना प्रॉफिट जाल्यार केन्ना लॉस पूण चड फावटी प्रॉफिट जाता म्हाका जाल्यार केन्नाच दिसलो ना हांव लॉस जाला म्हणून हांव सदांच प्रॉफिटांत आसता पळय आतां हो 1.5 लाख आसा पयलो वेता शेडीक 25,000 दिवंक जाय आयची मुदी आसा उपरांत आमी उरलेल्या पयशांची पार्टी करुया पुढच्या 1,25,000ची पार्टी जाता बेबी हांवें तुका सांगलेलें म्हाका एक नेकलेस लायक जाला म्हणून ओ उगडास आसा म्हाका सांग बेबी हाचे कितले तुडू फकत 1 लाख 1 लाख बरं आनी घे बेबी हो 1 लाख आसा आनी कितें जाय जाल्यार सांग म्हाका आधी किती सांगू 1 लाख दिलो 25,000 आहे त्या दिता पार्टी करू नका बेबी सांग तुज्या मोगा पासत कितें करपाक आसा तू कास्ता बिझनेस करता म्हणजे लाखान पयशे जोडू मेळटाय पयशे इन्वेस्ट केल्या डबल जाताय पयशे हांवें तेश करून जाल्यार म्हाका इन्वेस्ट करपा जाय म्हाका तुमगे बिझनेसाक घे म्हाका लाखान पयशे मेळटले हो अशें जाल्यार तुजे लागीं कितले पयशे आसा 120 रुपया तुजे चड जाले उलयता तूं चड उलयता आनी 120 मातशें चड सांबाळून उलय आनी 50 रुपया दिता जायना सगळो मोडू शकतो कारण ताची कामां सर तो मेंटली जाला पळय मार्केटान न्हू न्यू कार लॉन्च जावची आसा आनी ताका इन्वेस्टमेंट 10 लाख सो तूं तयार आसा इन्वेस्ट करूं 4 लाख म्हजे लागीं ना इतले तुडू हांव पयता हाडटलो नाका बेबी हांव कितें म्हणटाली तुमचें घर आसा न्हय तें आमी गिरवी दवरुया आनी पयशे एकठांय करुया कितें म्हणटाय सारकें सांगतलें हांव तशेंच करता तशेंच करुया किती झालं माय पळय लंडन दाम स्टीवन म्हाका 5 लाख धाडल्यात म्हजे
माझी दोळ्याचे ऑपरेशन माय तू खंय गेल्ली माय हांव बँकान गेल्ले एजंटाक 5 लाख दिवंक जाय न्हू हांव तेच हाडपाक गेल्ले माय बरें माय घे माय हेवूय दुडू तुमचे लागीं दवर माय बरें माय माझे दोळ्याचे ऑपरेशन आनी एरनाचे कामाचे सगळे बरे कशे जाल्या पुरो आर्गा देवा आर्गा चिचू एरन तू आयलोय यो तुका दोन खुशालकाचे खोबरो आसा कसली कुसाळ काय गो मोची नाका ते म्हाका नाका सरा आणि तू तुझे घेऊन बसला माय तुका तुका 5 लाखाची गरज आसली न्हय माय ते 5 लाख अरेंज केले आणि दुसरी खुशालकाची खबर म्हणल्यार म्हाका स्टीवनान लंडनच्यान 5 लाख जाल्यात म्हजे दोळ्याचे ऑपरेशन करून आणि फुडल्या म्हयन्यात म्हजे दोळ्याचे ऑपरेशन माय 5 लाख अरेंज केले 5 लाख स्टीवन झाले 5 लाख 5 लाख 10 लाख माझे काम झाले ते 10 लाख काय आसा आताच माय भितर घेऊन गेल्या माय भितर आसा होय ओके माय माय कितें जालें बाबा माय ते 10 लाख काय आसा ते म्हजे लागीं आसा हांव आतांच भितर दवरून पळयता माय 10 लाख माय होय बाबा माय ते म्हाका जाय बाबा सगळे पयशे तुका कित्याक माय म्हाका गरज आसा पयशांची पण बाबा हे सगळे पयशे तुजे न्हय माय हांवें तुका सांगला न्हू म्हाका गरज आसा बाबा हे सगळे पयशे माय हांवें सांगला पयशे दी हांव तुका सदा पयशे दी हे तूं मोजे नाका माय पयशे पयशे दी माय पयशे दी हांगा उत्तर प्रदेश गेल्लो होय कित्याक मुगे ते पिक्चर तिने रिलीज केले हा तुमकां कोण टिकेट काडो ती वराकू बस वरपा तुमकां आनी तुमगे पिक्चरींग गोंय दाखोवपाचे हे सतक्या गेले थोत्रेले उत्तर प्रदेश आमी कित्याक बोला वयता सो ट्रेनीन गेलो येता सो आमी फ्लायटान येलो हय आगो तू खबर ना ते आतां फ्लायटान येता न्हू गो हय मी सायडीन मुगो शाहरुख खान बसून रावलो शाहरुख खान आगो सगलो लोक मुगो तेकाच वयता तेका तो म्हाका चोवपा जायना हांव म्हूण त्या दिस न्हू म्हाका चोवपता सगलो लोक तेकाच वयता तू तोळपत चड भायडे लोक तोळपत म्हणून तुका हय सारकी दोतोर लोक त्या युट्यूबाचेर देव देखून का तुला बघते तुका तेच्या भायर तू कोण बघताय रे आगो तू ऐसा ना पण तुका ना हांव त्या दिस पण तुका न्हू आगो प्लेन आतां दाबोली एअरपोर्टाचेर पावल गो एअरपोर्टाचेर मुगो एक सायडीन देरान तो भायर सरता मुगो आनी एक सायडीन देरान हांव भायर सरता गो शाहरुख खान ते सो भायर सरता तें देरान पाय भायर गायनाका आवय लूक कोणाची मीडिया 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 on my sir selfie please sir autograph please sir photo please हो हे बस मीडिया येवपाक जाय न्हू फिल्म एक्टर तो
व्हिडिओ येवपाक जाय थिंगा तो फिल्म एक्टर जाले कितें जालें हांवूय व्हडलो तियात्री कळटा काय न्हू तो तिणी सोबारसा मुगो हे सायड सोबार जातालो हांवें पांय भायर घेयनाका मुज आवय लूट व्हिडिओ टॅक्सी ड्रायव्हर ते म्हणटा कोण म्हणटा कोण देडशा सोटा कोण म्हणटा उडेशा सोटा कोण म्हणटा डायरेक्ट घराको सोटा जे कोण तुका तू टॅक्सी ड्रायव्हर ऑफ टाइम म्हणून त्याच्यावर कोण लोक कळत नाही तुका तुझे बेकार उडले आम तो कॉमेडी राहते आता बायडेचो पिक्चर नका उडालो तेरा हो तूं बिना काही हांव कॉलेज मायसर हांव तियात काणा तूं म्हाका एक सांग तूं पावसा सिजनाक फ्री आहाय फ्री आहाय फ्री मुगो ओके चल तूं आनी तुगे भाव म्हाका पावली पावसा सिजनाक आनी हो धाड बी हाड्या ते सीन नाय थोड्योश्यो पळय सांबाळ तूं तुगे भाव आनी हो धांडो पावसा सिजनाक म्हाका पावली हय तू आम तुझे तियात्रा घाता न्हू पावसांत यात्रा न्हू पावसा बेबे वच सोडून द्यायची ना माय तुझी माय अरे तू एक बसगा आणि हाव जाऊन आता तिची रक्ताची तू तुझ्या जीवित कवर माय तुका फोड मारली आणि तुका खबर आहे माय आपली एक किडनी विकून ते 5 लाख आले तुका दुबार खामा पोसूच आणि स्टीवन मला 5 लाख झाले माझ्या डोळ्यांचं ऑपरेशन करून
आश्रमात माती लिखून कासून कासून पण इतले सगळं आमचे पासून तुम्ही माय कसलो इनाम कामो केलो पण तुम्ही माईक मारून उडयली हे आम्ही किती गेले इतले सोबत उडू म्हणून असे गर्लफ्रेंड खोसी आणि कसे बाबा करून दिले आता नौका मेवाक गेलो तुझी सरूच मेवाक ना ती माका ताच्या घरा लागी गेलो तुझी सर आणि दुसराच राहता कुठं हांवें पुलिसांक गमयले चौकशी जाल्या उपरांत पुलिसांनी मला सांगले रोजी आणि शॉन 90 लाख घेऊन पळून गेल्याली तू तांकां एअरपोर्टाचेर दवरली तेन्नाच तांणी दोगांयनी आपलो गुन्हा कबूल करून घेतलो नेबर सांगपाचें म्हणल्यार रोजी आणि शॉन बाबा भयणा न्हय ती मोगन आसा एकामेकाच्या हांव बनवलो ह्याच कुडवाक लागून हांवें म्हजी माय मारली आयज ह्याच चुडवाक म्हाका पटयला नाका म्हाका तें चुडू शाळा बरोबर बोला शाळा जाता आणि पिशा बारा बोला ताची निसवणतोंड जाता आणि तुझे निसवणतोंड झाले फटवलो फटवलो तुवें आमचे मायचो मोग घेतलाच म्हणून बघला तुवें आमचे मायचो मोग घेतलाच म्हणून त्या रोजीच्या मोगान तो इतलो पिसो जालो की तुवें आयज आमचे मायक येऊन मारलो आमचे मायक चूक झाली नेबर माझी चूक झाली माझ्या हातीने हांवें माझ्या माय मारली हांव पोसतो जावं नये माय म्हजो इतलो मोग गेलो हांवें कितें केलें खरेंच मायचो मोग जावन आसा एका फाट्या बेला कोट्याचा सारको सासो उजवाक त्या सुखाच्या किन्ना बरी बघता मोग फकत एक उतर मोगाचो कोरो वर्क म्हणल्यार माय आयज म्हजी बाय मनीची ना माझा मायचो बाबेर गोवन आयलो माय जावन आसा गोरेलाची ओकोण कामो आपल्या सगळे बांगड्यात कोण ठेवता